राज्यातल्या वीज गिरायकांक व्हडली थाकाय. कितलेशेच म्हयने चालू आशिल्ल्या चुकीच्या वीज बिलांविशीं सरकारान निमाण्याकडेन पुष्टी केल्या. जायते गिरायकांकडल्यान अतिरिक्त लोड शुल्क आनी दंड चुकीचे शुल्क घेतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान स्वता मान्य केलां. आतां मेरेन लाखांनी वीज बिलां दुरुस्त केल्यात आनी गिरायकांकडल्यान एकठांय केल्ली अतिरिक्त रक्कम फुडल्या वीज बिलांत समायोजीत करतले अशें तांणी आश्वासन दिलां. पळयात. सगळ्यांक येवकार आज मुद्दाम तुमकां पत्रकार परिशदे आपोवपाचो म्हणजे जे एश्युरन्स माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिले ते गव्हर्मेंटान फुलफील करपाचो प्रयत्न केला आनी हो फुलफील करता आसतना जी लोड प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी जाका लागून खूब लोकांची बिलां वाडली आनी ही बिलां सादारण नोव्हेंबर टू आज पर्यंत अशे जवळ जवळ 8 म्हयने नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय म्हणजे जवळ जवळ 8 म्हयने ही सगळी बिलां आमी सारकी करपाक लागले आनी आज पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे 7.5 लाख बिल आमी सगळी सारकी करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. हातूंतूय खंय चुको आसा कितेंय आसा जाल्यार लोकांनी आमच्या त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन एप्रोच जावचें. तांच्या माध्यमांतल्यान उरिल्ले कितेंय प्रॉब्लेम्स आसा ते सुटावे करपाचो प्रयत्न आमचे सगळे इंजिनियर्स अंडर द चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळें काम फुडल्या एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले. तुमी म्हणटले इतलो टायम कित्याक जाय म्हणून. इतलो टायम जाय तो वेगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो आनी वेगळ्यो गोश्टी घडत आसतना ज्यो जुन्यो गोश्टी आसतात त्यो कोणीच पळोवपाचो प्रयत्न करूना. म्हणजे हेच सरकार न्ही, आज जवळ जवळ 10-12 सरकारां जालीं. 10-12 सरकाराच्या हातूंत सुद्दां खूब त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो त्रुटी सुद्दां सोदून काडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान जाला. तरी आसतना हांव अशें म्हणना मनीस चुकतात, मनशाच्यो चुको जातात, पण हे चुको सुदारपाचें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटूच करूं शकता आनी त्या खातीर आमी जरी खुर्चेर बसले सगळें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटा मार्फतूच जाता हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आंदोलन एक करचेंच त्या बद्दल दुबाव ना, पूण सकारात्मक गोश्टी आंदोलनात जर आयल्यो आसत जाल्यार बऱ्यो गोश्टी समाजा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंट करता, डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर करता. पूण आंदोलन जर कित्याय कितेंय असलें जाल्यार मागीर ताका वेगळें वळण लागता. आनी जे एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिल्ले की आपूण ह्या म्हयन्याच्या पयलीं हें सगळें करून दिता ते एश्युरन्स आमी फुलफील केले आसा. हे पयली गोश्ट आसा. आनी हे एश्युरन्स फुलफील करतना हांव म्हणना खूब दिलासो मेळ्ळो, पूण जांच्या कोणाक दिलासो मेळ्ळा तांकां योग्य रितीन तो दिलासो दिला गेला. प्रत्येकाचें बील सारकें करून जे पयशे तांणी एक्स्ट्रा पे केल्या ते सगळे पयशे एक्स्ट्रा लोडा खातीर पयशे केल्या किंवा फायन भरल्या ते सगळे लोडांतल्यान आनी बिलांतल्यान तांचे एडजस्ट जातले. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हो जो एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस एनर्जी चार्जीस लेवीड ऑन कंज्युमर्स फॉर फेल्युअर टू एनहान्स देअर सँक्शन लोड. द एक्सेस डिमांड चार्जीस आनी एक्सेस एनर्जी चार्जीस जे LT कंज्युमर 2000 नोव्हेंबर 25 ते आज पर्यंत हे आमी विथड्रॉ केल्ले आसा आनी तांकां परत एकदां नवी बिलां दिवन सगळो जो एक्स्ट्रा पेमेंट तांचो जाला तो तातूंत आमी एडजस्ट केला.